गावागावांनी शिगम्याक नेट, गावच्या शिगम्याचे वेगवेगळे रंग। कर्नोळे 70रीन चोरोत्सवाची परंपरा। पहिले तेंपार हेबर लोक थळाव्या गावकारांचेर अत्याचार करताले। हेबर लोकांचो आंकडो चढ, गावकार कमी। सरळ झूज मारप शक्य नाशिल्ले। तेन्ना गावकारांनी तांकां शिगम्या वेळार रणमाले खेळपाक म्हूण आपयले आनी फटोवन कांय जाणांक जिते मारले। एकल्याक सुळार चढयलो, एकल्याक फारान मारलो आनी 4 जाणांक खंय कापले। ते उपरांत गावच्या लोकांक खंय त्रास जाताले। गावात रक्तपात जालो म्हूण त्रास जाता अशें धरून चोरोत्सवाची परंपरा सुरू जाली, थळावे सांगतात। गांवांत हांगा हेबर ही जात आसली। हेबर ही जात आसली आनी आमचो मराठाचो हो इतिहास, मराठाचो गांव आसतना हो इतिहास हेबराचे लोकसंख्या चड जाली आनी ते खावन मस्ती करपाक लागले ह्या गांवांतले आमच्या गांवकार लोकां कडेन, आमच्या शाण्णव मराठा लोकां कडेन जेन्ना तेंच्या इतिहासांत तेंचे कडेन हें करतना तेंचे कडेन तेंच्या बायलांचेर तेंचेर अत्याचार करपाक सहज एक दीस असो येयलो की तेणी एका चेडवाचेर गांवकारा कडेन डायरेक्ट मागणी घातली, नाल्यार आमी तुमचे मिटिंगेक आपूण तुमच्या चेडवाची मागणी घातली आनी तुमी आमचे चेडूं तुमकां आमकां दिवचेच पडटलें असो तेंच्यांनी हट्ट धरलो। आमच्या शाण्णव मराठा समाजाचें जेन्ना पाठबळ कमी आसलें ताका लागून तेंच्यांनी आतां कितें केलें की युक्ती तयार केली आनी जे आमचो शिगमो 7 दीस चलता, सगळ्या लोकांचो शिगमो चल्ल्या उपरांत, सगळ्या लोकांचो शिगमो जाल्या उपरांत ते शिगमो जाल्या उपरांत आमच्या 7व्या दिसा चोरांनी मेन म्हणजे 6व्या दिसा हांगा मोठेले रोमाट म्हणून येता। रोमाट येयल्या उपरांत हांगा तुमकां पळोवंक मेळटलें की थंयसर तो पड्डो आंकलो हांगा रनमाले। हे रनमाले तुमकां एकच हांगा सबंद गोंयभर आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां की रनमाल्याची परंपरा आतां जरी लोकांनी केली जायत जाल्यार ही परंपरा आमकां कंपल्सरी कितली पुर्वजां पासून हे रनमाले कालच्या दिसा आजचो दीस चोराचो कालच्या दिसा हे रनमाले आमकां हांगा दाखोवचे पडटा। तेन्ना त्या रनमाल्याचे हांगा हें केलें आनी त्या लोकांक तेंचे आपयले आनी गनिमी कावो करून तेंचे हांगा फाटल्यान हे रनमाल्याचे खेळाक तांकां आपयले। रनमाले खेळ आमचो चालू जालो आनी ते हेबर जातीक आमच्या लोकांनी थंय फाटल्यान येयले आनी 4 लोकांची कत्तल केली आनी एकाक फारान मारलो आनी एकाक सुवार मारलो आनी एकल्याक आडवा कापून ताका वयर न्हिदोवन दवरलो। ताका सुळा वयलो चोर अशें आतां इतिहासान सांगता। आनी दुसरो न्हिदलेलो तो आनी पयलीं जो फारान मारलो आहा तो मुड्ड्याचो चोर आनी मागीर 4 जाणांक मारले ते आमी पुरलेले ते डायरेक्टच हांगा लोकांक दाखयतात। तर ते दाखोवपाची परंपरा मागीर कितें हे देवळाचो भाग आसल्या कारणान अशें आमचे जाणटे सांगतात की हांगा रक्तपात जालो, खंयच्याय जावं हेबर जावं कितें रक्तपात जालो आनी हांगा खुबश्या लोकांक त्रास जावपाक लागलो। आमच्या मराठा लोकांक त्रास जावपाक लागलो हेबर पळय, पूण तो त्रास आमच्या लोकांक जावं जालो अशें इतिहासान सांगता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।